नमस्कार, पळय प्राइम खबरो। जायकासनी मोपाचे मास्टर प्लानाचो लुई बर्जराचो लाचखोर अधिकारीच आशिल्लो मुखेली। काँग्रेस बीजेपी दोगांय बरोबर काम, प्रुडंटाच्या हाताक लागले डॉक्युमेंट। क्राइम ब्रांचीची जायकाच्या आल्तिनावेल्या ऑफिसाचेर धाड, डॉक्युमेंट जप्त। विदेशी कंपनीचे डॉक्युमेंट मेळोवंक विदेशी व्यवहार मंत्रालयाची पुलीस घेतले मजत, म्हणटा आयजीपी। लुई बर्जराचे अधिकारी हे पयलीं पर्रीकाराक मेळपाक सोदताले, आपणे तांकां लागीं केले ना, तंत्रीक अधिकाऱ्यांक मेळपाक लायले। पीडब्ल्यूडी मंत्री उलयलो खासा प्रुडंटा कडेन। म्हापशा बँक ऑफ इंडियाचे ब्रांचीत चोरी, बँक चालू असताना कॅशरा कडच्यान चोरांनी 12 लाखांक मारलो हात। गोंयांत पावस 25% उणो, 22 जुलै मेरेन गोंयांत फक्त 50 इंच पावस। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 2 इंच पावस। फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगाराचे पावसाचो अदमास। आणि इंडियन सुपर लीगांत खेळपाची संद मेळिल्ल्यान एफसी गोवाचो डिफेंडर निकोलाव कुलास खोशी। खबर विस्तारान। गोंयच्या मंत्र्याक आनी अधिकाऱ्यांक आपणे लांच दिवन जायकाची कंत्रादां मेळयलीं म्हूण सांगपी लुईस बर्जर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक अमेरिकेत भितर वडयला। ह्या केशींत तो दोशी थारला। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जायकासनी मोपा विमानतळाचो मास्टर प्लॅन करपाच्या कामाचोय तोच मुखेली आशिल्लो। प्रुडंटाक हाताक लागल्यात त्या डॉक्युमेंटा प्रमाण लांच दिवपी ह्या अधिकाऱ्यान काँग्रेस आनी बीजेपी दोगांय बरोबर काम केलां। अमेरिकेन चालू आशिल्ल्या तपासांतल्यान उक्ताडार आयला ते प्रमाण 2010 जायका प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी मेळोवपाक लुईस बर्जराच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे मंत्री अधिकाऱ्यांक पयशे खावयल्ले। मात त्या वेळार दोनापावला वास्को सीलिंग आनी उपरांत मोपाचो मास्टर प्लॅन करपाचें काम त्याच कंपनीक दिल्लें। प्रुडंटाक हाताक लागल्या ते लुईस बर्जर कंपनीचे डॉक्युमेंट बरेंच चित्र स्पश्ट करता। लुईस बर्जराक जायकाचो कंत्राट दिल्लो। जायकाचो कंत्राट 19 जुलै 2009 दिल्लो। तेन्ना बांदकाम मंत्री चर्चिल आनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत असले। जायकाचो मुखेली म्हूण ताचो वरिश्ठ उपाध्यक्ष जेम्स मॅकलून ह्या प्रकल्पाचें मुखेलपण करतालो। वोच जेम्स गोंयच्या मंत्र्यांक आनी अधिकाऱ्यांक पयशे खावयल्ल्यान अमेरिकेत कादयेत आसा। केशीत दोशी थारिल्लो हो जेम्स मॅकलन जायका आनी मोपा हे दोनूय प्रकल्पांचो मुखेली आसलो। लुईस बर्जर कंपनी हे स्वता आपल्या डॉक्युमेंटांनी मान्य करता। मोपाचो मास्टर प्लॅन करपाचें काम एमन एंड व्हिटनी कन्सोर्टियमाक दिल्लें। एमन एंड व्हिटनी लीड वांगडी असले, जाल्यार लुईस बर्जर ग्रुप USA, लुईस बर्जर कन्सल्टन्सी इंडिया आनी जन्सलर हे भागीदार असले। मोपाचो मास्टर प्लॅन तयार करपाक तांकां 19 कोटींक कंत्राट दिल्लें। हें कंत्राट दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना एप्रिल 2011 दिल्लें। कंपनीन मास्टर प्लॅन 2012 सरकाराक दिलो, तेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आसलो। आतां मेरेन त्या कंपनीक 14 कोटी आनी टॅक्स दोनूय सरकारांनी मेळून फारीक केला। आता लुईस बर्जर कंपनीचे मोपावेले डॉक्युमेंट पळयात। लुईस बर्जर कंपनीचे डॉक्युमेंटात सगळें चित्र स्पश्ट करतात। अजापाची गजाल म्हणल्यार जायका केसीत गोंयचे मंत्री अधिकाऱ्यांक लाच दिल्ल्यान अमेरिकेन ज्या जेम्स मॅकलंगाक अटक केल्यात तोच मोपा मास्टर प्लॅनाचो प्रोजेक्ट हेड आसलो। महत्वाची गजाल म्हणल्यार तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराक ही गुंडलसवां खबर आसली। पर्रीकाराक तर डील खंयच्या बंगल्यार जाली तें खबर आसलें, तशें तांणी उलोवन दाखयलां। विषय 100 कोटी रुपया खावयले कोणाच्या मार्फत खावयले, खंयच्या बंगल्यान ही नेगोशिएशन जाल्या ताची सगळी माहिती CBI काडची करून तेन्ना हांव निवडणूक उबो रावलो। तेन्ना ठाण्याक गेलो तेन्ना म्हाका एक मॅसेज दिलो की तुमचो PWD मिनिस्टर आनी फायनान्सांतले लोक सगळे मिनिस्ट्री हे खंयचे तरी कॉन्ट्रॅक्ट फायनलायज करपाक आपल्याक पयशे दिवपाक ते कॉन्ट्रॅक्ट कितें करूं हांव गव्हर्मेंट बदलता कॉन्ट्रॅक्ट सायन करता
L1 40 कोटी रुपया प्रोडक्शन पासून मायनस आमी कमी करून घेतले आनी मागीर ऑर्डर ना आमकां अजून वचून कांय खबर नाशिल्लें अशें जालें म्हणून खबर आशिल्ली जाल्यार तेन्नाच असं हें केल्लें कोण कोण आमकां मेळपाक येताले म्हाका येताले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक येताले वेगळे वेगळे लोक तांकां आमी त्याच वेळार बंद केल्ले असले गोश्टी आमचे कडेन येवं नाका घेवन म्हणून हांव पयशे दिवपाक अशें न्हय उलोवपाक येवपाक जाय अशें म्हणून ते येताले ते बंद केले. लुईस बर्जरची पुराय केस पळयल्यार गोंय सरकारांत ही कंपनी पुराय घोळिल्ली आसा. गोंय सरकारान त्या कंपनीक दिल्लीं कामां पळयल्यार ते ऑल पार्टी जॉयंट व्हेंचर हें स्पश्ट जाता. लुईस बर्जराक कामां काँग्रेसीन दिल्यांत आनी बिलां बीजेपीन फारीक केल्यांत. जायका बरोबर सी लिंक आनी मोपाचें कॉन्ट्राक्ट तांकांच दिल्लें. सुदीन आनी परिकार उलयतात ते प्रमाण तांकां ह्या कंपनीच्या भ्रश्टाचारी कारभाराची पुराय म्हायती आसली, मात तांणी कांयच कारवाय केली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलिसांनी जायकाच्या आल्तीनावेल्या ऑफिसाचेर धाड घाली. प्रकल्पाचो डायरेक्टर वाचा सुंदराच्या हजेरेंत पुलिसांनी 2007 ते 2010 मदल्या जायकाच्या वेव्हाराचे डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. लुई बर्जर प्रकरणात भ्रष्टाचार स्पष्ट जाला. पुलिसांक फक्त लाच घेतल्याक सोदपाचें काम उरलां म्हूण IGP मिडिया कडेन उलयलो. सध्या अनवळखी मंत्र्या आड FIR घाला. तपासांत फुडें मंत्र्याचें नांव घालूं येता. विदेशी यंत्रणे कडल्यान डॉक्युमेंट घेवंक विदेश वेव्हार मंत्रालयाचो गोंय पुलीस आदार घेतले. The beginning of this case, but definitely we'll put all our best efforts. Whenever required, we will approach to the MEA also. Whenever required, we will approach to the Interpol also. The corruption has been proved by the US judicial proceedings, so there is no doubt. That has been established at the international level also. So corruption is there. We have to ascertain who are the involved person in this case. That is our prima facie our object. Whoever connected in this case or whose name come up during the investigation definitely will be summoned and interrogated. बुधवारा सांजे क्रायम ब्रांचीन प्रकल्पाचो डायरेक्टर वाचा सुंदराच्या हजेरेन आल्तीनच्या जायका ऑफिसाचेर धाड घाली. थंय सावन काय डॉक्युमेंट क्रायम ब्रांचीन जप्त केल्यात. We are trying to seek some information. We're personally attaching a lot of files, so I just come to supervise the attachment process and all different files, and relevant files, and we were same time questioning one of the key person who is associated with the entire project right from 2008 to the entire process. So we are in process. या प्रकरणाची चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाला CBIन करची म्हूण आप आणि विजय सरदेसायान मागला. It's nice to hear the defense minister say that the CBI will investigate it, but we also know that the CBI is under the control of the central government, which is controlled by the BJP. So if BJP has anything to do with this scandal, we cannot expect this investigation to go fairly. So Aam Aadmi Party demands that this investigation should be done by the CBI under the supervision of the Supreme Court. This is an international matter. This is a serious multi-crore corruption scandal. And we ask that the CBI investigation be done under the supervision of the Supreme Court. रक्षा मंत्र्यान म्हणलें की 2 मिनिस्टर इन्वॉल्ड आहा. तो खंयचो सोर्स जाय आशिल्लो 2 मिनिस्टर म्हणपाचो, आनी आज तीच वस्त आमचो DIG रिपीट करता. हाजेर अशें दिसपाक लागता की हे पॉलिटिकली डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन जावपाक शकता गोंयांत. हे निष्पक्षी एक कोण तरी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन जावन दी जाता जाल्यार ते फकत एक कोणाक तरी पुलिसाक बरो करून कोणाची तरी फाट घेवपाक इन्वेस्टिगेशन जावन फायदो ना. वाचा सुंदराक अटक करची म्हूण आप मागता. He should be sacked. He should be removed from there. And I think, yeah, otherwise he will damage all the evidence. Yeah, he has to be arrested. Yes, we are demanding his arrest. Yes. काँग्रेसीचो मंत्री दोशी असल्यार काँग्रेस ताका साल्वार करची ना. सरकारान CBI चौकशी करची म्हूण काँग्रेसूय मागता. पार्सेकर सरकारान पयलो U-टर्न घेतलो काय असो दिसपाक लागला, कारण हांगा ऑलरेडी FIR लॉज जाल्ले आसा. सो नॉर्मली जेन्ना हांगा FIR लॉज जाता, एक तर हांगा केस क्लोज करून CBIक धाडची आसता. सो काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी डिमांड करतात की CBI चौकशी हाजेर 100% जावपाक जाय. आनी काँग्रेस पार्टीतले जर कोणी आसा हातून, आमी तांचे कोणाक सपोर्ट करचे नात. वी विल नॉट स्टँड बाय द करप्ट. विजय म्हणटा लुईस बर्जर जायका लाच प्रकरणातली दोशी कंपनी.
तेच कंपनीक बीजेपी सरकारान 14 कोटीची मोपा विमानतळाची कन्सल्टन्सी दिल्या. सरकारान खंय सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करून दाखोवची. जी इन्क्वायरी आता हातान घेतल्या पुलिसेन ही म्हाका दिसता CBI कडेन वचपाची गरज आहा आनी वतना सगळे एस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. कित्याक जो मनीस म्हाका समजता की जो मनीस भितर आहा तो मनीस मोपाचो मेन कन्सल्टंट म्हणून आशिल्लो आनी ताका हे BJP सरकारान 14 कोटी रुपया दिल्ले आहा. हाजे वयल्यान म्हाका दिसता सगळे एस्पेक्ट ह्या इश्यूचे इन्वेस्टिगेट जावपाची गरज आहा. फक्त तितलेंच सोदप आनी तें घेवन एक पॉलिटिकल कॅपिटल करप हें सारकें न्ही. बीजेपीन हो विशय राष्ट्रीय पावण्यार पावयला. And we had seen as to how in the LBS scam, the Louis Berger scam, two prominent Congress-ruled states, be it Assam or be it the former minister, chief minister, Mr. Kamath of Goa, as to how the fingers are pointing towards them. Bureau Report, Prudent. लुई बर्जर कंपनीचे अधिकारी हाच्या आदी आपल्याक आनी आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक सोदताले, पूण आपणे तांकां केन्नाच लागीं केलें ना. आयिल्ले फावट तांकां तंत्रीक अधिकाऱ्यांक मेळपाक लायले. लुई बर्जर लाच प्रकरणाच्या फाटभुंयेर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो. जायका लाच प्रकरणात PWD तपास यंत्रणेक पुराय सहकार्य दितली. जाय ते सगळे डॉक्युमेंट दितले म्हूण सुदीनान सांगलां. ना आमकां अजून वचून कांय खबर नाशिल्लें अशें जालें म्हणून. खबर आशिल्ली जाल्यार तेन्नाच हें केलें. कोण कोण आमकां मेळपाक येताले, म्हाका येताले, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक येताले, वेगळे वेगळे लोक, तांकां आमी त्याच वेळार बंद केल्ले. असले गोश्टी आमचे कडेन येवं नाका घेवन म्हणून. हांव पयशे दिवपाक अशें न्हय, उलोवपाक येवपाक जाय अशें म्हणून ते येताले. ते बंद केले आनी आमी असले गोश्टींत कांयच ना. आतां ज्यो गोश्टी मुखार येतल्यो त्यो आमी पळोवपाक जाय. जायकाच्या 100 MLD उदका प्रकल्पाक सुदीन पुराय तेंको दिता. प्रकल्पाचें काम निमण्या पावंड्यार पावलां. सध्या चालू आशिल्ल्या वादाक लागून प्रकल्पाचेर परिणाम जावंक जायना म्हूण सुदीन उलयलो. हो प्रोजेक्ट आज फायनल स्टेजीस आसा. म्हणजे इतलेंच आसा की ह्या सगळे हातूंत प्रोजेक्ट उरचो न्हय, कारण हेचेर 100 MLD उदक जें आसा तें वास्को पर्यंत वता. इतलेंच सांगपाचें आसा की 100 MLDचो प्रोजेक्ट गोंयाक अत्यंत गरज आसा आनी तो आमी कंप्लीट करतले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.